बापाचे पुताचे हे कुटुंबा भितरले समस्ये बरे करून आमच्या पडद्याचेर दाखोवन दिल्यात. आमच्या कुटुंबांनी आमच्या समाजान कितें जाता सगळ्यांनी जाता म्हूण सांगना तरी पूण जें कितें जाता एका जनांगांतल्यान आनी एका जनांगा मदें खंय वचून पावतात ते आमचे आसरे न्हीज जावन एक वर्त्यो काणी सांगता. हर एका मनशाच्या जिणेंत एक असली दुखांची काणी आसता. हर एकल्या मनशाक दूख आसता तरी थोड्यांक विपरीत दूख आसता आनी असलें दूख दाखोवन दिलां. आमचे दोळे उक्ते करूंक बरो संदेश दिला. बरें एक्टींग बरें आसा आनी वास्तवीक रीत कशी दाखोवन दिल्या. तेच्या सांगाता हर एकल्याक आमकां चिंतूंक करता जिविताची मोलां, आवय बापायचो पात्र, तांचें मोल आनी कितली गरज आमकां तांचे आसा, तांचो मोग कितलो गरज आसा की म्हणून दाखोवन दिला. प्रोड्युसरांक, स्क्रिप्ट रायटर, डिरेक्टर्स आनी एक्टर्स सगळ्यांक, फोटोग्राफी केल्ल्यांक सगळ्यांक की म्हणजे उल्हास, शाबासकी आनी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. हांवें जायतीं कोंकणी पिक्चरां पळयल्यांत पूण म्हाका आंतू खुशी जालें म्हळ्यार काणी. स्टॅनी बलान बरें निर्देशन दिलां काणयेक. एक काणी एक सुरू जावन अखेर म्हणसर एक फिल्मांत आमकां बसयल्या तावन उठून शकना. हांवें कोंकणी पिक्चरांत पळयल्या पैकी दी बेस्ट फिल्म हें जावन आसा. देखून तुमी सगळ्यां पळया. आनी आतां इतले पिक्चर रिचेस्ट म्हळ्यार कन्नड आनी हिंदी पिक्चरांत थोडीं बरीं पिक्चरां पळयतना आमकां फील जाता की तेंच फील हांगासर आयला. कितली काणी आसा तितले मात्र म्हळ्यार फिल्माक कितें काणी घाल्या तितले मात. ताचे एक सट हांव कांय घालनासतना एक बरें निर्देशनाक दिला. एक फॅमिली सेंटिमेंटाचें फिल्म, खंडीत जावन हार्ट टचिंग फिल्म. देखून तुमी पळया हें मुत्तू उतीम जावन आसा. देव बरें करूं. सर कोंकणी मोगींक एक बरी खबर. बापाचे आनी पुताचे नांवे म्हणले ही नवी मुवी सर्वांक भोव पसंद जातली म्हणले म्हजी बोगणां. हे एका मुवी तावन मस्त शिकोवंक आसा. आपल्या हर एका कुटुंबा संगी, आवय बापाय संगी, भुरग्यां संगी सर्वांनी येवन हे एक फिल्म पळय जाय. आनी आधुनीक काळाची ही एक काणी बऱ्या तरान पिंतरायल्या. निर्देशकांक तशेंच सर कलाकारांक म्हजे वंदन तशेंच अभिनंदन. लांब जीव आमची कोंकणी माता. देव बरें करूं. मूवी बारी अपूर्व आसली आनी प्रोफेशनली आनी टेक्निकली आय थिंक दे अचीव दॅट मार्क. मोर ओवर आमी कितें तें करता तें आमकां मेळटा म्हणून सांगल्यार आतां आमी आमच्या आवय बापायक मान दिवन ताका बरें पोसल्यार आमची भुरगीं आमकां तशेंच करतलीं म्हणून आमचो एक मेसेज आसा. ह्या एक आमच्या केवळ कोंकणी परिचय न्ही, हर एक कितें म्हणटात मनशा कुळाक लक्ती जावन आसा. कितें ते देवाचे उपादेश आसात ते 3 देवा आनी मनशा मदें आनी तशेंच उपरांतले 7 ते मनशा आनी मनशातय ते कशे अन्वय जातात म्हणून ह्या फिल्मांत आमकां करेक्ट क्लियर मेसेज आसा. बापाचे पुताचे नावे भोव एक उत्तीम अत्युत्तम कोंकणी फिल्म हांवें सांगीत. हांवें दुसरे फावटी फिल्म पळोवचें. ह्या फिल्मांत एक बरो संदेश आसा. ह्या फिल्मांत एक विशेष लिसाम आसा आनी ह्या फिल्माचें डिरेक्शन, ह्या फिल्मांत एक्ट केल्लें एक्टींग सुपर्ब जावन आसा. ह्या फिल्माक हांव बरें मागता. असलींच आनीकी दराळ मस्त कोंकणी फिल्मां कोंकणी समाजीक मेळोवन दीत. ह्या फिल्माची स्टोरी बरयल्ल्या स्टॅनी बेळा, ताचें डिरेक्शन केल्ल्या तशेंच प्रोड्यूस केल्ल्या दायजी वर्ल्ड, स्पॉन्सर केल्ल्या मायकलम आनी हर एकल्याक हांव बरें मागता. हें फिल्म हर एका कुटुंबान पळय जाय. हें फिल्मांत कशें भुरग्यांनी आवय बापायचो मोग करी जाय, कशें भुरग्यांनी वडिलां ते मानान गौरवान लेखी जाय, कशें देवाचो उपादेश पाळी जाय म्हणलें एक लिसांव आसा. आनी खंडीत जावन हें फिल्म आमच्या कोंकणी समाजीक एक बेसांव जावंक पावतलें. समेस्तांक देव बरें करूं. येया हें कोंकणी फिल्म पळया. बापाचे पुताचे नावे. देव बरें करूं. मस्त बरी आली मूवी. ब्युटिफुल मेसेज, व्हेरी इन्स्पायरिंग. आजकालचे एक रियालिटी म्हणून सांगितलं बट ब्युटिफूल मूवी. सिनेमॅटोग्राफी जावन म्युझिक जावन दी सॉंग्स पुरो बरें आहले. मस्त पसंद जालें. आय अर्ज एवरी वन टू प्लीज कम अँड सपोर्ट द मूवी. सगळ्यांनी येवन हे पळय म्हणून आमची विनंती.
प्रत्येक तरान हांव ह्या मुवीचे एक 2 संगती सांगूंक आशेता. आमी पयली संगती कितें म्हळ्यार आमी हर एक युजली सोसायटी कशें पळयता म्हळ्यार हर एक फावटी भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक आश्रमाक घालचें पळयता. पूण ह्या मुवीन प्रत्येक तरान ते दोनी दाखयल्लें आसा. भुरग्यांनी कशें आपल्या आवय बापायक सांडून आश्रमान घालचें, तशेंच आवय बापायनी हेर संगती लागून आपल्या भुरग्यांक कशें पयस करतात म्हणलें. आनी एक विशय कितें म्हळ्यार आमी युजली सोसायटींत आमी आवयकच मोस्ट फोकस करनासता आवयच्या आनी भुरग्यांच्या त्या एका बांदा विशयांत. पूण ह्या मुवींत तशें न्ही. ह्या मुवींत बापय आनी पुताच्या बापय आनी भुरग्यांच्या एका बॉन्डा विशयांत सांगून दिलां. म्हाका हो मुवी बारी खुशी जाली, संतोश जालो. तशेंच हांव तुमकां सर्वांक ही मुवी बापाचे पुताचे नावे येवन पळोवंक साकार दिवचे म्हणून विनंती करता. देव बरें करूं. समेस्तांक मोगाचे प्रणाम. हांव फ्लॉयड विन्सेंट मिंटो निरोडे तावन हांव आज बापाचे पुताचे नावी हाचे प्रिमियर शो पळोवंक हांगासर आयिल्लो. बारी बरी जाल्या मुवी. म्हाका स्क्रिप्टींग आनी तातूंत त्या मुवींत एक बरो उद्देश बरो संदेश आसा. स्टडीज जावन युवा जनांक पळोवंक येतली मुवी. कित्याक म्हळ्यार त्या मुवीन सड्ड कॉमेडी ना, बट एक बरो संदेश युवा जनांक लाभचो तलो संदेश आसा. आनी तशेंच स्टॅनी बेळा सरान जावन दी, वल्टर सरान जावन दी बरें एक्टींग करून, स्टॅनी बेळा सरान बरें डायरेक्शन आनी स्क्रिप्ट बरोवन ही मुवी बऱ्या रितीन शूटिंग करून बऱ्या रितीन भायर हाडल्या. सो तांकां समेस्तांक हांव शाबासकी पाठयता आनी सर्वांनी ही मुवी पळयची म्हणून हांव विनंती करता. देव बरें करूं. मोगाचनो आज हांवें बापाच्या पुताचे नावी म्हणलें मुवी पळयला. वापूरबायेची मुवी कॉमेडी आसा आनी लिसांव आसा. देखून युवा जणांनी पळयजेच जाय जाली मुवी, विशेश जावन युवा जणांनी. कित्याक म्हळ्यार कॉमेडी सांगाता लिसांव दिवन युवा जणांनी मुखार तांच्या फुडारांत जे कितें मेटा काडी जे तांच्या आवय बापाय संगी मालगाड्या संगी कशें आसा जे म्हणल्या विशीं ह्या मुवींत बऱ्या रितीन आमकां समजोणी दिल्या. देखून युवा जणांनी पळयजेच जाली मुवी ही सर्व आमच्या युवा जणांक ही मुवी पळयजेच म्हणून हांव उलो दिता. देव बरें करूं. बरी आसली मुवी. एक्टींग बरें आसलें. हें एक मॉरल आसा ह्या पिक्चरांत. आवय बापाय कशें पळयचें म्हणल्या विशयांत म्हाका बरें लायक जालें. बरें एक्टींग म्हळ्यार त्या भुरग्याचें. सो स्टॅनी बेळा आनी सर कलाकारांक हांव बरें मागता. देव बरें करूं. बारी बरें फिल्म. हांवें अर्ध सत्य म्हणलें हिंदी फिल्म 2 फावटी पळयल्लें. हें फिल्म आणखी एक 4 फावटी पळया म्हणून बघता. बरो एक थीम आसलो. माथ्याक वतल्लें उदक पांयाक येता म्हणलें. तशेंच आमी कितें दिता तें 10 वाट्यान आमकां पाटी मेळटा म्हणलो एक बरो अर्थभरीत एक फिल्म. आमी तें मिना स्टॅनी बेळाचें मिना कारण तें एक सिरियल आसलें. आमी ताका राखोवन बसताले. हांव त्या दिसारतलें हांव हें कित्याक रावयलें तुवें म्हणून. पूण ताणें ह्या फिल्मा द्वारी आमकां एक इतलें आमी आवय बापाय कशें मान करियेत, कशें मर्याद दिवयेत म्हणलें आमकां दाखोवन दिलां. हांव कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. हें फिल्म आमी 10 फावटी पळयतले. हांव 10 जाणांक सांगतलें हांव मुखल्या दिसांनी आणखी ताका बरें भविश्य आसून दी म्हणून हांव मागतां. थँक्यू. बरें फिल्म, बरी सिनेमाटोग्राफी, टेक्निकली इज ए व्हेरी गुड पिक्चर. सगळ्यांक मॅसेज संदेश आनी पुरा बरें आहा. पिक्चर बरें जालें, खुशी जाली. देव बरें करूं. बरी जाला मुवी. डायलॉग्स बरे आसले आनी डायलॉग्स आनी कॉमेडी ना जाल्यार डायलॉग्सा भितर कॉमेडी आसली न्ही जावन ते वर्ड्स बरे आहले. खुशी जाली. हर एकल्याचें एक्ट बरें जाला. बापाचे पुताचे नावी म्हणलें एक फिल्म, विशेष फिल्म, एक नोवेस हांव कॉमेडी ना पूण सेंटिमेंटांनी बरलेलें. आमच्या भुरग्यांक मालगाड्या विशयांत आमी कितें पुरा करीजे त्या विशयांत एक सगळें बरें फिल्म आनी बरें एक हातूंत मॉरल दिला. आमच्या भुरग्यांनी वडिलांक कशें पळयचें आनी तिका सांबाळीचें. मालगाड्याचें गाद आसा माथ्याक वतलें पांयांक देंवता म्हणून. देखून आमी मालगाड्यांक कितलें बरें करून पळयलें त्या मरिफात देवाची कृपा आमच्या भुरग्यांक आनी मुखल्या पिळगे मेळटा. देखून विशेष फिल्म आमच्यांनी फिल्म पळोवंक येवचें काले कॉमेडी हांसूंक उडोवंक मात्र म्हणून चिंताप आसा. पूण ह्या फिल्मांत कांयच बोर जायना आनी सगळें वॅल्युएबल आमच्या मुखल्या पिळगेक कितें वॅल्यूज कळचे ते ह्या फिल्मांत आसा. देखून हें फिल्म हिट जाता आनी हिट जायचे आनी मुखार आच्याक चड वर्ते मापपाचें हलें सेंटिमेंटान भरलीं फिल्मां हे जे म्हणलें म्हजी आशा जावन आसा. मुवी मस्त बरी जाल्या. सगळ्यांनी उट्टूक सांगाता मेळून एक फॅमिली सांगाता येवन पळयचें म्हणून हांव सांगता.
बरी मेसेज आसा सगळ्यांनी पळोवची जाल्ली मूवी मूवी बरी असली द सस्पेन्स वॉज व्हेरी नायस आणि ॲक्टिंग वॉज टू गुड सो वी एन्जॉयड द मूवी गुड लेसन बापाचे पुताचे नावे बारी बरी मुवी कुटुंब समेत सगळ्यांनी पळयची जाल्ली मुवी कित्याक म्हळ्यार हातू एक बरी एक नीत आसा एक पेरंट्सांक आमी कशें पळयचें आनी आमी ती वडांनी केल्ली सूख भुरग्यांक कशें तें हें जाता फावो जाता आनी ती कशें तें फाटी तांकां मेळटा ताची सूख केल्यार आनी आमी पेरंट्सांक कशें पळयचें म्हणून हातू बरेंकन ताणें दाखोवन दिलां हॅट्स ऑफ टू स्टॅनी बेळा आनी टीम पिक्चर म्हाका बारी बरें लागले आनी चिके मॉरल आसा फिल्मांक ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಕಡಿ ಆ ಥಿಯೇಟರಾಗಿ येवन पळया आनी आमच्या मनशांक सपोर्ट करा अँड रियली तुमी एक पटी पळयल्यार पावना बहुशा आनीक हांव 2 पटी पळोवचें बरी म्हाका तें फील जालें लायक एक नॅचरल एक्टींग आसलें अँड सगळी नॅचरल जावन आसलें इवन द नेचर आनी ल्हानपणा दीस आमकां थोडे थोडे संगतींनी आमकां तें आयकूंक मेळ्ळें आनी पळोवंकय मेळ्ळें देव बरें करूं आनी सगळी ह्या थिएटराक येवन पळया ही मूवी मस्त बरें आहलें मस्त इन्फॉर्मेटीव आहलें आनी सराचें एक्टींग ही इज अ व्हेरी वर्सटायल एक्टर सो आय रियली एन्जॉयड इट It was an excellent movie, heart-touching movie, and I think I'm so happy that the standard of Konkani movies has gone so high. मस्त खुशी जाता कित्याक म्हळ्यार एक आमचें कोंकणी मुवी मेकिंगाचें एक लेवलूच अपग्रेड जाला बारी खुशी जाली पळोवन एक्टींग वॉज व्हेरी नॅचरलिस्टीक इट वॉज नॉट लायक अ ड्रामा इट वॉज लायक अ मुवी अँड द स्टोरी लायन वॉज ऑल्सो व्हेरी गुड एक प्रो टीप पळयतात जाल्यार मुवी एक व्हडलो तुवालो हाडणे बिकॉज आय क्रायड फ्रॉम द बिगिनींग टू दी एंड very sentimental, very emotional, but definitely a must-watch movie. So, सगळं कोंकणी प्रेमीक हांवें सांगचें असलें एक मूवी आमी सगळ्यांनी पळयचें आसा. I am very touched and very connected to this movie. Excellent, excellent. Yeah, I agree with whatever my wife has said, and I would specifically like to speak in English because what I personally felt was this movie is meant for everyone. And it's not just for the Konkani speaking people or Konkani community. This belongs to all of us because this is the kind of movie which shows a mirror to the society at large, and it makes you either feel like a victim or it makes you feel like a culprit when you exit the theatre. And it's the best part I like about the movie was it was a coin which showed the two sides. So it wasn't biased towards one end of the story and another end of the story was missing. So it showed both the ends of the coin in all its glory. The story was not a massively lengthy story, but it was in-depth coverage of whatever is happening and whatever is the reality. So maybe you will have to, as she said, you'll carry a towel when you watch it in all its glory. Definitely. So we would like to appeal to the people of Mangalore and beyond Mangalore to please watch this movie at least once. So come and watch it with your family so that it makes a difference for you and for the people around you. And what I also liked about the movie was the ending was not really cheesy, and I know usually the climax is the part where They all these live movie happily ever makers after. it's always happily ever after, but they showed a very realistic picture, and that is something I really liked, that it ended on a very practical note. So definitely I'm no very regrets confident- watching the premiere show. I'm I'm so very happy. confident that it's going to make a difference for the people, at least 1% or 2% of a difference for the people who have created this movie, and it is going to make a massive difference to the society at large. So excellent. Thank you so much. Thank you very much, Thank Danny you. Bella and the team. पुताचे नावी हें फिल्म बारी बऱ्यान आयलां कोंकणीर येदोळ मुसोर एक बरें मेसेज दिल्लें मुवी वडिलांनी कशें भुरग्यांक पळयचें तशेंच भुरग्यांनी वडिलांक कशें मान दिवचें म्हणून हें फिल्म दाखोवन दिता सो मेस्त आनी पळयचें मुवी कित्याक म्हळ्यार एक बारी अपुरबायेचें हें स्टोरी ह्या फिल्मार आटापोवन आसता त्या देखून आमी सोमेस्तांनी येवन ह्या मुवीक आमी सपोर्ट करूंक जाय तू बरें जाला हे पिंतूरू आतांच्या समाजांत जावची गणितांच्या विशयांत बऱ्या तरान अर्थपूर्ण केला सक्कट सपोर्ट करया सक्कट येवन पळया आनी एक्टींग आमच्या वॉल्टर रमनानी सगळ्यांनी बरें एक्टींग केलां
सर्वांक हांव विनंती करता येया हे पिक्चर पळया. आतां आमच्या संवसारांत आमच्या घरांनी आमच्या समाजान कितें चलता तें सगळें हातूंत तुमकां दाखयलां. देव बरें करूं. ऑल द बेस्ट. पिक्चर एकदम बरें आसलें, मस्त सस्पेन्स आसलें. सो एंडा म्हजो काल एंडींग म्हणून आमकां बारीक क्युरियोसिटी आसलें, पूण सेकंड हाफान कळ्ळें मागीर कशें म्हणून. सगळ्यांचें एक्टींग नॅचरल जावन एकदम बरें आसलें. आनी ऑफकोर्स आमचे स्टॅनी बेळाचें डायरेक्टींग आनी ताणेंच बरयलें तें पिक्चर. ऑफकोर्स दायजी दुबाय टीव्हीन प्रोड्यूस केल्लें आनी मायकलान सपोर्ट केलें. मायकल विजन इट्स रियली ग्रेट, व्हेरी गूड मुवी, बरी स्टोरी आसा. सगळ्यांनी तांच्या फॅमिली वचून येवन पिक्चर पळयचें. देव बरें करूं. ह्या मुवी मस्त बरी आसा. ह्या मुवींत आमकां तरणाट्यांक एक शिकोवंक आसा, एक लिसांव आसा. तशें जाल्ल्यान एक्टींग सगळ्यांचें बरें जालां. मुवी टायमार आखेर जाल्या तें इम्पॉर्टंट. चड टायम गेल्यार बेजार जाता बसोवंक. आनी सगळे एक्टरांनी बरें केलां. डायरेक्शन बरें आसा. पूण गरज की आतां ह्या मुवी दरम्यान थोड्या तरणाट्यांक बरें आपल्या आवय बापायक म्हाताऱ्यांक आश्रांत घालचें तें इल्लेशें बंद जायत गी म्हूण चिंता हांव. देव बरें करूं. बापाचे पुताचे नांवे एक भोव अपुरबायेचें सिनेमा म्हूण येता. चड लांब ना, मोठे आवदेन प्रस्तूत काळाक सूक्त असो संदेश दिवचे बऱ्या रितीन मांडून हाडला. सिनेमाटोग्राफी बरी आसा. सगळ्यांचें नटन बारी अपुरबायेचें जालां. दायजी वर्ल्डाक स्टॅनीक हाका पाठिंबो दिल्ल्या मानेस्त मायकलाक आनी सर्व कलाकारांक वेदी पडद्या वयर नटन केल्लेल्यांक शबासकी पटयता, उल्हास पटयता. आनी हें सिनेमा 100 दीस पडद्यार उरों दी अशें मागता. मुवी पळोवन मस्त खुशी जाली. भोव अर्थ बरी जावन आसली. आमच्या नेज जिवितांत जावची गणिता ह्या मुवींत बऱ्या रितीन पिंजयलां. एक्टींग जावं दी, म्युजीक जावं दी, प्रोडक्शन जावं दी, एवरीथींग वॉज व्हेरी नायस. आमी पळयले मुवी, तुमी येवन पळयची म्हणून विनंती. शॉर्ट जावन व्हेरी मिनींगफूल आसा. सो सर्वांनी येवन पळोवंक विनंती करता. देव बरें करूं. आमी सदांय म्हणचे कोंकणींत बापाचे पुताचे न्हू काडटाच, पूण पिक्चर बरें लागलें. आतांच्या ह्या संवसारार घडची नीज गजाल. स्टॅनी बेळा डायरेक्टर, स्टोरी रायटर. पूण फस्ट हांवें एक असल्यार एक ना पिक्चर काडल्या तळू तो असिस्टंट डायरेक्टर जावन आहलो. आमचो प्रदीप बारबोजा एक्टर आनी स्टोरी रायटर आनी डायरेक्टर. तशें म्हाका पिक्चर बरें लागलें, कित्याक म्हणल्यार हांवें मस्त पिक्चरां पळयल्यांत. पूण हे मोठवें जाल्यारय बरें आसा. कोणाक म्हण एक आयल्यार बरें पिक्चर पळोवंक मेळटा. देखून हांव बरें मागतां आनी मस्त आमच्या गांवच्या लोकांक हें पिक्चर भुरग्यां संगाच्यान पळयल्यार बरें लागतलें. कित्याक म्हळ्यार तांच्या भुरग्यांक आनी पळयल्यार ताजे उपरांत तांच्या आवय बापायक बरें पळयतलें अशें हांव धरचें नात म्हूण चिंता हांव. देखून तुमी सगळे येवन पळया आनी ह्या पिक्चराक प्रोत्साह दिया म्हूण सांगून हांवें सांगचें तुमकां सगळ्यांक विनंती करची. थँक्यू. आतां कुटुंबान घडचें तें नीज घडीत एका काणये मुखांतर आमकां स्टॅनी बेळान तांच्या पंगडान आमकां दिलां आनी सर्वांनी बरें तातूंत नटन केलां. सर्वांक हांव अभिनंदन पाठयतां. प्रिमियर शो जाल्यार मुवी मस्त बरी आसली आनी हांवें पातयेवचे काले सगळ्यांनी कितले जाता जाल्यार तुमी हांगासर येवन ही मुवी तुमी पळय जायस. बारी बरी मुवी, मस्त बरी मुवी. गुड, ऑल द बेस्ट. फिल्म बारी बरें आहलें. सगळ्यांनी येवन पळोवन हाका पाठिंबो दिजे. बापाचे पुताचे नावे मुवी प्रिमियर शो आसून एक मस्त अर्थाभरीत मुवी जाल्ले आनी तातूंत हर एक सीन एक मस्त इम्पॉर्टन्स दिता हर एक लायफाक आमच्या विशयांतून आनी एक मॉरल स्टोरी आसा हाचे फाटल्यान आनी कशें आमी आमच्या लायफांत आमी कशें एक ट्रीट करीचे एज वेल एज आमी कशें अर्थाभरीत जावन जियेचे. इट गिव्स सम कायंड ऑफ इन्स्पिरेशन टू ईच वन ऑफ अस. ही असली सुपर आली. इट इज वर्थ म्हण सांगेत ही मुवी अँड कंग्रॅच्युलेशन्स स्टॅनी बेळा आणि सर तांच्या टिमांक. विश यू गुड लक म्हणटा. थँक्यू. सगळ्यांनी पळयचे, कुटुंबांचे आनी सगळ्यांनी पळयचे. मस्त बरी मुवी. अखेर जाताना मस्त दूख आयलें, रडूंक आयलें. ते भुरग्याचें एक्टींग पळयता आसतना निजायकी मस्त. आमी सगळीं कुटुंबां सांगाता हांगासर आयल्या पळोवंक. देखून जोशल मॅमाचें एक्टींग आनी त्या भुरग्याचें एक्टींग मस्त बरें जाल्लें. अखेर जाता आसतना निजायकी दूख येता. देखून दयेकन सर्वां लागीं विनंती,
कुटुंबा समेत येऊन पळया मस्त सोबीत मूवी थँक्यू मूवी मस्त बरी आसली आतांच्या भुरग्यांक जावन दी आमकां जावन दी काले म्हणटात एक बरो एक तांणी स्टोरी लायन केला एक्चुली गरजेचें आनी शूटिंग जावन दी इवन कांय कंप्लेंट ना इवन मेकअप सकट जावन दी ओवर आनी कांय ना नॅचरल दिसतलें आनी एक्टींग सगळ्यांचें बरें जालां व्हेरी नायस एक्चुली स्टॅनी बेला सराक हांव थँक्स म्हणटा येयली एक चिंता ताणें कर न्हू एक मुवी तांणी हाडल्याक तांकां देव बरें करूं आनी एंटायर टिमाक हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी तांकां थँक्यू म्हणटा इवन तांच्या एक्टिंगाकी हांव चेपे उखलता देव बरें करूं नीज जावन बरें जालां मुवी आनी मुखार भुरग्यांक हें प्रोत्साह जावचे खातीर हें मुवी केलां भुरग्यांनी हें पळोवन मुखार तांणी अशें करनातलें बरी म्हळ्यार वडिलांक मान दिवचें बरी तांणी करीचें म्हणून हें मुवी केलां बरें जालां ऑसम थँक्यू